प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 15वा विस्वोर, वोड 12 ते 17 पर्यंत. John chapter 15 verses 12 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो भोग घ्यावा तसोच तुमी एकामेकाचो. कोणें जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक. म्हजे आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक, हांवें की तुमकां विचून काड. ह्या पासत तुमकां नेमल्या की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, फकत कसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो भोग करा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू आमकां जो आमी भावार्थ धरता ताजेर आमकां तो आपले इश्ट म्हणटा. भाव भयणीनो, 14 वडीन जेजू कितें म्हणटा? म्हज्या आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातले. भाव भयणीनो, आमी कोणाचे इश्ट जाल्यार त्या संवसारान आमकां खूब इश्ट आमचे आमीक आहात. आनी खरेपणी आमचो कोण इश्ट आहा जाल्यार, कोण आमचो आमीक आहा जाल्यार, ताका कसली गरज आहा जाल्यार आनी तो आमचे कडेन येत जाल्यार आनी खरेपणी आमी ताजे इश्ट जाल्यार आमी तांकां आदार करतले. कितेंय करून आमी हांगा थंय वचोन त्या इश्टाक आमी आदार दितले. आनी जेजू आयज म्हणटा, जेन्ना आमी ताजी आज्ञा सांबाळटा, ताज्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलता, तो आमकां इश्ट म्हणटा. आनी जो कोण भाव भयणीनो ताज्या उतरा प्रमाणे चलता, भाव भयणीनो, तो आमकां सगळें जें ताणें घडोवन हाडलां खुर्सार, जें ताणें काबार केलां, जें ताणें सगळें संपादलां खुर्सार, तें आमकां फावो जाता. तेजे फुडें 15 वडीन जेजू कितें म्हणटा? ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकर नकलो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. भाव भयणीनो, तो आतां दुसरे फावटी म्हणटा, हांव तुमकां चाकर म्हणिना, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू आमकां इश्ट म्हणटा जाल्यार तो कित्याक म्हणटा आमकां इश्ट? कित्याक तो आमकां चाकरा भाशेन हें कर तें करूंक सोदिना, पूण तो आमकां बरें करूंक सोदता. भाव भयणीनो, तेजे फुड्यान तो कितें म्हणटा? हांव तुमकां म्हणटा, सगळें जें म्हज्या बापान सांगलां तें हांव तुमकां सांगता, कित्याक तुमी म्हजे इश्ट. तो कितें म्हणटा? पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडून हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, ताणें आमचे कडसून कांय लिपोवन दवरूंक ना. जें ताका स्वर्गीच्या बापान सांगलें सांगपाक, तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो आनी आमकां ताणें सांगलें. आनी हें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, जें जेजून आमकां सांगलां, देव आमचो कितलो मोग करता म्हणून, देव आमचो इश्ट म्हणून, देव आमचो मोग करता म्हणून, देवाक आमची धोयड आसा म्हणून, खाकूत आसा, कुरपा दिता आमकां तो. तोच भाव भयणीनो, इतलें आतां देवान करून आयज जेजू आमकां एकूच सांगता. तो म्हणटा, तुमी म्हज्या आज्ञा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातले. तुमकां सगळें जें हांवें बाबा कडसून सांगलां तें हांवें तुमकां कोडीत केलां तें तुमकां फावो जातलें.
कित्याक तुमी म्हजें उतर शिकतात आनी जेन्ना हांवें तुमकां कितें बापा कडसून सांगलां आनी तें तुमी कोत्तात तुमकां सगळें देवाचें फावो जातलें. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, कितलीं जाणां आमी देवस्पण कोत्ता, मागणें कोत्ता, उपास कोत्ता, रिती रागवेता, दिसपट्ट्या इगोर्जेक वेता, पूण खरेपणी हें देवाचें उतर आमी पाळटा काय? खरेपणी ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलता काय? आनी आयज जेजू आमकां सांगता, म्हणटात तुमी इगोर्जेक आनी मागणें केलें आनी उपास केलें आनी भिकाऱ्यांक दुडू दिलें आनी बुक्यांक तुमी जेवण दिलें, पूण म्हजें उतर पाडूंक ना जाल्यार तांकां कसलोच फायदो ना. कितलो लोक कोत्ता, ताका बरें दिसता कोणाक कितें जेवण दीत जाल्यार, बरें दिसता मागणें केल्या उपरांत, पूण खरेपणी आमी मागणें आनी जेवणाक दुसऱ्यांक जेवण आनी दुडू दिना आमकां बरें दिसपाक. आमी देवाच्या मोगान आसा म्हणून, देवान आपलो मोग आमचे भितर ओतयला म्हणून, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा म्हणून आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवान आपलो मोग ओतयला म्हणून आतां आमी आमच्या पेल्याचो मोग कोत्ता. आमी देवाचो मोग कोत्ता ताचें उतर पाडून, आनी आतां आमी आमच्या पेल्याचो मोग कोत्ता, कित्याक हो मोग आमी अणभवला. तर आयज भाव भयणीनो, जें आमी कोत्ता, जें आमी म्हणटा, जें आमी चिंता तें आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान करुया. जेन्ना आमची चिंतना देवाच्या उतराचेर आसा, पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता ताचेर आमी नियाल करून तें आमी उलयता, तें आमी कोत्ता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान. आतां आमी कोणाचे इश्ट जाता? देवाचे इश्ट जाता, जेजूचे इश्ट जाता. आनी जेन्ना आमी जेजूचे इश्ट जाता, आमकां सगळें जें जेजून घडोवन हाडलां तें आमच्या जिवितान भावता, आमकां फावो जाता. आनी ह्या संवसारान आमी एक स्वर्गीचें जिवीत जियेता आनी एक दीस मरतकूच सासण्याचें सूख भोगूंक आमी पावतले. तर हेंच करपाक आयज तर आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नोरसणी करुया आनी मनाची नोरसणी करून आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो, आमचो मोग आमी देवाक आनी आमच्या पेल्याक करपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.